एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? किती दाखयता राव सांगता तुझे सगळे. अबे एच घेऊन बसला. एच कितें राव सांगता कितें आलं ते. सो सकाळ जाली, च्या पिले. आयज च्या वांगडा आसलेले पोळे आनी चटणी. 3 दिसांनी अशें बरें ब्रेकफास्ट करना आमगे. पोळे फोव अशेंच की रातचे म्हाका तुका स्टडी घेता म्हणून 11 जाता. सो खबर आनी हांव रातचे सगळें प्रिपरेशन करून दवरता तुका टिफिनाचे. सो म्हटलें सद्या ताका पोळ्या चटणी दिवया. फाल्यां लास्ट पेपर जिवा खूब बरी दिसलें. एकूच उरला फाल्यां आनी फाल्यां एकूच पेपर आहा. बरें जालें सोंपलें ना. फाल्यां लास्ट नागपंचमी सोंपता एग्जाम. ओके सो जस्ट आमी रेडी जाला वचपाक पणजी. फाल्यां नागपंचमी न्ही. असो म्हटलें भाजी बिजी थोडी हाडूंक जाय, पातोळची पानां बी हाडूंक जाय. आनी भायर सामको पावस लागला आयज. आनी हय नागपंचमी बरो पावस आसा फाल्यां. सांगता शिवता कितें केलें तें खबरूच ना म्हाका. काल ब्लॉग एंड केला मागीर पयला कितें मिसींग आहा म्हणून दाखयता राव. एका कसलें टेंशन आसलेलें काल. म्हाका टेंशन आसलेलें तुका स्टडीज. हांव थंयच्यान आयलें ओल्ड एजासून डायरेक्ट भितर गेलें स्टडीज घेतलें. एका म्हटलें तूं कर डेकोरेशन. हेणें केला मदीं एक आल्फाबेटूच ना. दाखयता राव. हें पळयात एच खंय आहा. आतां तुमी कमेंट करतले एच खंय आहा. एच ना हांगासर. एच थंय घेवन बसला. खंय एच पळय पळोवंकूच ना. हांवें लक्ष दिवंक ना. गडबडीन केक कट केले पळय एचूच ना. तुमी आनी कितें म्हणटाले कोणा खबर. आसूं आतां कितें करपाचें. आनी भायर पावस पळयात. कपडे बी बरे सुकलेले आहा. मागीर काडून ताका फोल्ड करूंक जाय. म्हटलें पयलीं पणजे वचून येवया. कितें आहा तें सामान सगळें घेवन येवया. या घे. सो तेन्ना हांवें हें घातलें न्ही जेवणाचो पोटलो. सगळे जाणां कमेंट केला इट्स नॉट अ पोटलो. पण तुमी आसला आसतलें न्ही हांवें पोटलो म्हटला म्हणून. तें व्हडलें. तुमी आसूंक जाय. तुमी हॅपी रावूंक जाय. हांवें बेश्टें म्हटलें तें पोटलो म्हणून. तुमी आसूंक जाय म्हणून. ना हांव चुकून तें पोटलो येयलें म्हाज्या तोंडान. तो पाटलो. सो सगळे जाण म्हाका बरें कमेंट केलें म्हणजे करेक्ट केला. इट्स नॉट अ पोटलो इट्स अ पाटलो म्हणून. ओके बरी दिसता. ओके चला वच्या. पावस व्हडलो पावस आहा. काय व्हरता न्ही पण बायक रेनकोट घे. पणजे आनी काय व्हरप न्ही आतां पाकी मेळना. घे आई येता. आई मेळता राव. आई पळय बड्डे गर्ल टोमॅटो घेवन बसला. आई बस सगळें हय. ओके कितें करया. कितें नांव घेतलें दाळ करया खंय. फाल्यां ना नॉनवेज. नागपंचमी शेनवारा ना नॉनवेज. डायरेक्ट संडे आसूं. केक पळय दाखयता रा. केक इल्लोसो उरला. तें कोणाक दवरला मम्मी. आयज रितीकाक टिफिनाक इल्लेशें घालून दिलें हांवें. खातलो काय ना खबर ना. खातलो तो ताका आवडटा. पण स्कुलाक केन्ना खायना तो. पोट भरता न्ही. हांव ताका पोळे बीन दिला. सो इल्लोसो उरला. बेस्ट आसलो केक आं. आनी जोसेफीन ते केक करता पळय चड स्वीट करना. लायट आसता पण खावंकय दिसता. तशें आसूं जाय केक. स्वीट चड आसलें न्ही खावपाक मूड येना. सो आयज दाखयता तुमकां केक कितलोसो उरला तो दाखयता. हें पळय इतलो जाला. हें मम्मीन तो खावपाक दवरला. इल्लोसो उरला पण सामको टेस्टी आं केक. की सांगू तुमकां बरें जाता. खा मागीर तूं. आनी कोणाक दवरला रितुका दिला हांवें. पळय इतलोसो उरला. कितें म्हणटा छत्री आहात रे आमगेर. सगळी छत्री खंय आहा छत्री. एक मिनट ते गाडी मार्केटा भितर पार्क करया आनी या. नाल्यार जावचें ना हे पावसान भोंवपाक. आनी बरें आहा पणजी मार्केट. भितर सगळें शॉपिंग. अशें भायर कांय ना पावसान. चल घे छत्री हें बॅग घे. चला काय सरता. सो तुमी म्हणटली मम्मीक कितें गिफ्ट बीन दिवंक ना. तुमी प्लॅन केलेलें कितें दिवया म्हणून. ती नाकाच म्हणटा. शिवण कितें प्लॅन केलेलें कितें दिवया म्हणून. ती कांयच नाका म्हणटा आपल्याक. सो ताका लागून. सो तुमी तें सेलिब्रेशन केला तेंच व्हडलें गिफ्ट खंय. आनी कितें जाय आपल्याक आनी कांय ना. देवान सगळें दिलां म्हणटा ती. सो ताका लागून मम्मी कांय गिफ्ट ना. मम्मी हेंच गिफ्ट. ओके पण पळोवया कितें आसलें घेवंक जाय. म्हाका एक कितें घेवंक आसलेलें तुमकां सांगता हांव. म्हाका मम्मी एक मोबायल घेवंक जाय. ती मम्मी कडेन मोबायल ना. म्हणजे घरा एक मोबायल जाय तिका. म्हणजे आमी केन्ना भायर बीन गेले तिका कॉल करपा बीन ते मोबायल एक आसलेले ते सारकें हें जायना म्हणून हांव कितें म्हाज्या मोबायलान ती यूज करता घरान. म्हणजे केन्ना कोणाक कॉल बीन करपाक जाय. सो आमचे अशें प्लॅन आसा की एक तिका मोबायल दिवया म्हणून. सो केन्ना अशें या आमी पणजी. हा एक तिका मोबायल दिवंक धाकटोशें अशें व्हडलें हायफाय. तिका आतां टच स्क्रीन बी कांय कळना मम्मीक. जस्ट एक धाकटोसो मोबायल तिका यूज आहा. म्हणजे कोण कॉल अशें करना. भयण एक सदांच कॉल करता तिका. सो एक खबर घेवपाक. सो तिकडे मोबायल ना म्हणून चिंतला की तिका एक मोबायल दिवया म्हणून. सो केन्ना गेले तेन्ना पणजे बीन तिका एक मोबायल घेता. आनी कांय नाका मोबायल ती. ओके जस्ट भायर सरला आमी. ओके चला
येस सांगाता आमकां मेळा एक सबस्क्रायबर. नाव कितें तुमचें? हनुमान साखळेकर. आमकां वळखलो आनी शिवा शिवा खंय म्हाका कोण वळखना. शिवा वळखता सगळ्यांना. बरें दिसलें तूं थंयच्यान आमकां आयिल्लो आनी आमकां मेळ्ळें म्हणून. बरें दिसलें. आं थँक्यू. घेतली जालें शॉपिंग? फाल्यां नागपंचमी. नागपंचमी तयारी सगळे. थँक्यू थँक्यू सो मच. येस म्हाका चडशी माजरात दिसता. सो पयलीं घेवया पातोळीची पानां. हांगा आहा आंबाडे आहा. थोडे आंबाडे घेवंक जाय म्हाका. कशे? 50 रुपया. कितले आसता भितर? 25 आहा पुरो. 25 चुकी 25 पातोळी करतलो फाल्यां. नाका नाका मेन इतूच पानां उरतले. आमगे चड खाता खंय. आनी आंबाडे सो आंबाडे घेतला. बरें घाला. बरें घाल. 50चे पुरो. चड बेश्टें. तवशे कितें गो 100 रुपया? चिटकी आनी कच्चे केळे कशे? कितें 3 कर न्ही. कर गो 3 कर 3 कर. सो हें पळय लिची कितली आहा. केन्ना खावंक ना हांवें. एकदां खाल्ला हांवें. बरें घट आहा. कशे? 250 किलो खंय. पिकला रे कच्चा. तूं हांगासर पळय. सो फुलां घेतला हांगासर. जालें इतलेंच. बरें फाल्यां नागपंचमी फुलां घेता. नी नाइस. आणि त्यासाठी जिथे कोथमीर. सो जालें आमचें. आनी शिवनाथ पळय हांगा. हांव काय बॅग धरूं शकना कित्याक शिवनाथाक पळय म्हणटा सगळ्यांना. सो जालें आमचें सगळें घेवन आतां घरा वयता. तो जस्ट भायर सरला आमी. शिवनाथ न्ही म्हाका बार्गेनींग करूं दियात ना. तापता म्हाका. कितें बार्गेनींग करता? असोच करता शिवनाथ. हे दादल्यांक कितें हाडपा सांगप ना. सगळे वाट लावन लुटून येतले न्ही. म्हाका खबर आहा जे आमचे गोवन लोकल बायलां बसता पळय तांचे हांव केन्नाच बार्गेनींग करना. जे कोण व्हडले व्हडले कांदे टोमॅटो घेवन बसता पळय हांव तांचे कडेन बार्गेनींग करता. हो न्ही म्हाका करपाकच दिना. राग राग करता. तापता म्हाका. 2 रुपया. आतां हेणें कोथमीर दिला 30 रुपया. हांव भायच्यान म्हणजे भायच्यान हाडटा बागेदारासून. ओके बागेदार 12 रुपया. पण डेलिफ्रूट्स गेले म्हाका 20 रुपया मेळटा. 30 रुपया खंय. बार्गेनींग करणारा कशें जातले संसार. सेविंग करूंक जाय. तुम्ही मंडळाशी काढून काढून दिले जालें हय का न्ही. दादल्यांक कितें कळटा बायलांक कळटा ते. आसूं आतां जालें आमचें. पणजी म्हणजे फीश मार्केटान गेल्लें हांव भितर. म्हाका न्ही ते माणशेचे बारीक सुंगटां जाय आसलेले ना थंय. आनी कांयच घेवंक ना. हो म्हणटा नुस्तें घे खंय. आयज खायना फाल्यां खायना शेनवार खायना. आनी अशें फ्रिजीन बीन दवरले न्ही ते मागीर ते टेस्ट लागना. हाडले आनी केले न्ही. ओके आयज हाडले फाल्यां केल्यार ओके. ती आयता पर्यंत कोण दवरता. हांवें कांयच घेवंक ना. सुंगटां बीन कांयच नाय सर. येयलें हांव. हें बरें आसलेलें पेडी. पेडी खूब आसलेले. हांव शिव खायना पेडी. हांव आनी मम्मी फ्राय आमकां आवडटा पेडी. पण कांय घेवंक ना हांवें. येयले आमी. चल ओके घराचो मेळटा तुमकां. चला जस्ट पावले आतां. सगळें सामान बी काडून दवरला. सगळें दवरूंक जाय. तो आयज कितें करया. भेंडे हाडला. भेंड्याची भाजी करया न्ही. हे दाखय तुमकां दाळ केला मम्मीन. आनी कोथमीर वडी आसा फ्रिजीन. ते फ्राय आनी भाजी जशें उरता पिड्ड्यार जाता मागीर ते. तवशें घेतला. आनी हें मातशें बरें आहा भाजी. हें कितें तें भेंडे भाजी करया. आनी पातोळी शिव म्हणटा आनी घे खंय. हितून एक हितून 25 आहा पुरो. कोण ते आंबाडे चिटकी बरें आहा. चिटकीची भाजी आनी चपाती आमकां बरें लागता. आनी टोमॅटो बीन इतलेंच बारीक बारीक सामान. केळी हाडला 2 भशेन. एक दाल साट कितें साल दाटी म्हणटा काय म्हणजे दाट साल आसता हेका. आनी हें मिटका ओके. आनी हें फूल तेका मागीर दवरता. सगळें पयलीं फुलां बिलां फ्रिजीन दवरूंक जाय फाल्यां देवाक ओके. लिंबू बरें मेळ्ळें 50 रुपया. आनी बरें मोठे मोठे आहा
एक लिंबू सरबत करून पिया तुका खूप आवडटा लिंबू सरबत विदाउट आईस ताका करून दिता आमी आईस करूया आईस करून दवर नाल्यार पिड्ड्यात ते लिंबू ताका लागून तो चला सगळें सामान बी काडून दवरता मातशें फ्रिजीन दवरता सामान सगळें ओके थोड्या वेळान तुका मेळटा हां सो ह्या पळयात फ्लावर हांवें एक वाजान घालून दवरला आनी जेन्ना तुमी असले फ्लावर बी हाडटा न्ही एक वाजान न्ही उदक घाला आनी थोडेशें शुगर घाला ते खबरा फुलांनी बरें टवटवीत उरता खंय आनी हांवें करून पळयलां इट वर्क्स ताका लागून म्हाका कोणी सांगलेलें ताका लागून तुमकां शेअर करया म्हटलें आनी हें म्हाका निनश्कान दिलेलें त्या सायडीन दवरला बरें दिसता तांकां पळोवन न्ही गे हय मना तकलें की टेंशन आहा पळय हांकां पळोवन टेंशन कमी जाता बरी दिसता फुलां पळोवन खरेंच ओके सो आतां भाजी करता हांव भेणे बरें फ्रेश आसा सो म्हटलें भाजी करया दाखयत आनी हे भाजी तुका खूब आवडटा चपाती वांगडा तुमी हे मुद्दम करा हे गोवन स्टायल न्ही आं एका बरें फ्राय करून करता जशें हांवें चिटकी मिटकी तुमकां दाखयल्लें पळय बरें फ्राय करून तशें ओके आनी भाजी न्ही खूब लागता सो आयज करया म्हटलें कित्याक तें फ्रेश आहा आनी म्हाका एक सबस्क्रायबरान कमेंट केल्लें की चड मॅगी क्यूब खायनाका म्हणून ओके सो सारकें तेजें चडूय बरें न्ही जिवाक सो म्हटलें आहा ते एक दोनूच आहा ते खाली करया आनी चड हाडप ना म्हटलें आनी चड आमी यूज करपा नाका एक्चुली खबर आहा म्हाका मॅगी क्यूब चड खावंक जायना पण टेस्ट येता पण तितलें हेल्थाक मातशें तितलें बरें न्ही तें सो सांगलें म्हणून काय वायट ना तेणें बऱ्याकूच सांगलां सो आमी आतां चड यूज करपाचें ना म्हणजे चड यूज करचें ना आतां आमी ओके सो आयज भाजीक बी घालचें ना हांव सो हे भाजीक बी न्ही हांव मॅगी क्यूब घालता सो आयज घालचें ना हांव मॅगी क्यूब ओके सो आनी एक आसा स्टेफीन सांगलें की म्हाका आमी जे भाजी बीन कट करता पळय ते प्लास्टिकाचे न्ही प्लास्टीक बोर्ड यूज करनाका हांव पावलें ते खबर जे आमी कट बीन करता न्ही ते प्लास्टीक मातशें कट बीन जाता आनी जे जेवणाक बीन ते मागीर कितें कट करता पळय कांदे बिने ते मिक्स जाता आमी ते जेवणाक यूज करता ते मागीर पोटां वयता सो मम्मीन काडून दवरला आमगे आसलेले लांकडाचे बोर्ड पळय आतां आमी हितून कट करतले सो सांगला म्हणून काय वायट ना बरेंकूच सांगलें ताणें सो प्लास्टीक बोर्डार बीन चॉपिंग बीन करप ना लांकडाचे बोर्ड आसल्यार आनीक बरें ओके चला अळू वडी पळय खंय म्हाका तकलेन फक्त अळू वडी येता कोथंबीर वडी फ्राय करया म्हटलें मागीर ओके सो आयज सिंपल दाळ भेंड्याची भाजी आनी अळू वडी कोथंबीर वडी सो हांगासर पळयत हांवें एक पॅनान न्ही भेंडे घातला पयलीं ताका न्ही ऑयल बी कांय घालप ना एक जस्ट 10 मिनटांनी विदाउट ऑयल ताका बरें फ्राय करून घेवंक जाय आनी हांव हे भाजी न्ही मस्टर्ड ऑयलान करतलें की असले भाजी चिटकीची भाजी नाजाल्यार भेंड्याची भाजी न्ही अशी आमी करता पळय मस्टर्ड ऑयल घालून केल्यार न्ही बरें लागता आनी ऑयल सामकें हेल्दी मस्टर्ड ऑयल ओके आतां हें मातशें एक 10 मिनटांनी हांव अशेंच ताका ड्राय आमी ताका फ्राय करून घेता ओके आनी म्हाका सांगलेलें पळय मॅगी क्यूब चड यूज करनाका म्हणून तुजें नांव आसा संजना नाईक फ्रॉम कारवार सो थँक्यू हां संजना नाईक तुमी आमचें बरें चिंतता हितून कळटा आमकां ओके सो आतां आमी चड यूज करचें ना उतर दिलें तुका हांवें ओके सो एकानी आतां बरें भाजून घेवया जस्ट एक 10 मिनटां पयलीं आमी अशेंच भाजून घेवया मागीर थोडेशें ऑयल घालून बरें ब्रावन जायसर आमकां भाजून घेवंक जाय आनी एकदां तुमी हे भाजी न्ही ट्राय करात चपाती वांगडा श्रावण चालू आसा हे भाजी ट्राय करात आनी म्हाका करून खावून सांगात कशें लागता तें ओके बरें मात ताका भाजोवंक जाय ओके जे स्टिकीन भेंडे न्ही हें आसता न्ही स्टिकी कशें आसता न्ही ते कंप्लिटली वचोवंक जाय सो बरें ताका फ्राय करात सो कंटिन्युअसली ताका अशें मिक्स करत रावात सो एक 10 मिनटां जाल्लीं आसा आतां घालता ऑयल तुमी खंयचें ऑयल यूज करात तशें कांय ना थोडेशें मस्टर्ड ऑयल घालतात चड घालचें ना हांव जस्ट 1 टीस्पून खूब जालें आनी ताका आतां बरें ब्रावन जायसर आनी आमकां बरें हें फ्राय करून घेवंक जाय सो तुमी पळोवंक शकता अशें स्टिकी जातलें आं सो कांय टेंशन घेनाका बरें ताका फ्राय करून घेयात मागीर ते स्टिकीनच वयतलें सो हें पळयात हेका हांवें बरें फ्राय करून घेतला इतलें आमकां फ्राय करून घेवंक जाय म्हणजे अशें बर्न जावंक जाय ओके बरें एका फ्राय केल्लें आसा मातसो टायम लागता हेका पण हाय फ्लेमींग करूंक जाय आं लो फ्लेमींग करप ना हें पळय जाल्लें आसा मातशें आसा स्टिकीनेस कांय प्रॉब्लेम ना ओके हें जाल्लें आसा आतां एका एक प्लेटीन काडून घेता शिव म्हणटा हांव पयलीं बारीक आसलें आतां मोठें जाला हांव हें पळय आवय देवा तेय खबर आहा तुका डेट वर्स केन्नाचें हें पळय हें म्हाजे फोटो शिव पळय सूट बीट मारून 2007 कमी लग्ना पयलींचे 17 इयर्स काय फोटो शिव हो पळय आनी हो पळय कळ्ळें दिसता दाखय तुमकां राव जातात राव पळय हो शिव सामको डिफरंट दिसता जवान जवान बुडापा मात्रा पण येवंक जायना न्हू शिनार हत रावंक जाय यंग पण कितें करपाचें आसूं शिव आतां सगळे अशे फोटो काडून दवरना
पप्पा तू डोंट बिकम ओल्ड हय आमी जाणटे काल जाणां काय? आमी काल हांगा गेल्ले न्ही ओल्ड एज होमात ऋतीक म्हणटात ऋतीकान ताका सगळं पयलें न्ही मातशें थोडे जाम जाल्लेले म्हणजे सगळे व्हील चेअरार बसलेले ताका चलोंक बी जायना आमी काय अशे व्हिडिओ बी काडूंक ना बरें दिसना ते ऋतीक म्हणटा बरा पप्पा तूं जाणटो जायना काय खंय पळय की घेवपाचें सगळे जाणां जाणटे जातले भुरग्यांक कळटा न्ही म्हणजे थोड्यांक अशें तुमी खावचें पडटा म्हणजे इतले वीक जाल्लेले म्हणजे ऋतीक पळयतालो ताका लागून जाणटे जावपूच जाय न्ही आहा तशें उरता हय का न्ही शुना आहा तर दीस बरें एन्जॉय करपाचे खरेंच हा एन्जॉय युअर प्रेझेंट लायफ एन्जॉय करात खरेंच चला करया भाजी उलपाचें खूब आहा ताका लागून आतां तातूंत घालता ऑयल मस्टर्ड ऑयल घालता कढीपत्ता घालता आणि जेन्ना ही तुमी भाजी करतली पळय आलं लसूण पेस्ट घालनाकात घातल्यार जाता पण इतलो बरो टेस्ट येवचो ना लसूण नी धाडून घालात ओके अशें लसूण हांवें धाडून घेतला सो मातशें ताका फ्राय करून घेवया लसूण नी मातशें ब्रावन जावंक जाय तर लसूण नी मातशें हांगा फ्राय जाल्लें आसा आतां आमी घाल्या कांदो सांगासर न्ही एक कांदो नी चॉप करून घेतला ते घालता आनी कांदो न्ही आमकां हांगा बरें फ्राय करून घेवंक जाय मातशें ब्रावन जायसर न्ही एका बरें फ्राय करून घेवंक जाय भाजयेक न्ही बरो टेस्ट येता सो कांदो न्ही हांगासर मातसो ब्रावन जाल्लो आसा आतां घाल्या एक टोमॅटो हांवें चॉप करून घेतला ते घालता मीठ घालता आनी आतां न्ही आमकां टोमॅटो सॉफ्ट जायसर न्ही मातशें कूक करून घेवंक जाय सो टोमॅटो न्ही हांगा मातशें सॉफ्ट जाल्ले आसा आतां आमी घाले मसाले तो मसाला न्ही हांव जस्ट थोडे थोडे घालता कित्याक चड स्पायसी करना हांव तिका लागून सो हांवें घेतला चिली पावडर गरम मसाला आनी हळदीचो पिठो तुमकां चड तीख जाय जाल्यार तुमी घाला ओके मिरची पावडर बरें ताका मिक्स करून न्ही जस्ट 1 मिनटांनी आमकां हें बरें कूक करून घेवंक जाय सो आतां आमी घालया भेंडे आनी उदक बिदक काय ऍड करप ना बरें हाका मिक्स करून घेयात लो दवरात आनी धांपून आमकां जस्ट 10 मिनटांनी कूक करून जाय इतलेंच आं आनी उदक बी काय ऍड करनाकात आनी हाय फ्लेम दवरनाकात सो लो फ्लेमीन आमकां मातशें शिजोवन घेवंक जाय ऑलरेडी भाजी तर शिजलेली आसा जस्ट 10 मिनटां खूब जालें फ्लेम आपण लो दवरात मम्मी पळय हांगा नातवाक लिंबू सरबत करून दवरता मम्मी म्हटलें करून मातशें लिपोवन दवर न्हांवून भिवून येवनी नाल्यार कितें जाता बरा बॅग काडना काय ना डायरेक्ट गड्डा 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 पिता आयस बीन काय घालूं ना गरम उदीक घालून केलें ताका ओके आनी ती भाजी हांवें केला पळय टिफिनाक तुमी करून दिया भुरग्याक आवडटलें ओके चपाती आनी भाजी न्ही तांकां खूब आवडटा करा तुमी अशें ओके जस्ट 10 मिनटां दवरतले आमी जाल्यार आमची भाजी रेडी सो 10 मिनटां जाल्ली आसा हे पळयात भाजी रेडी तर लास्ट घाली आमी कोथमीर सो हे भाजी मुद्दाम ट्राय करात आनी बरें चपाती नाल्यार तांदळाची भाकरी करात आनी खायात तुमकां आवडटलें ओके चला हांव परत किचनान आतां टायम जालो आसा 6:30 ओके जस्ट तरी सडीच घेताले ओके मातसो ताका ब्रेक दिला हांवें शिव बसला हांगा पळय थंय बसला आनी ती केळी काडून खाता म्हणून केळी लागीं दवरला तापयता म्हाका केळी बिळी हाडटा लागीं दवर आपण एक एक काडून खाता कळटा ताका न्ही हांगाच्या अशें भितर वचपाक ताका त्रास जाता आशिल्लो आतां याद येना न्ही लागीं जाय म्हटलें दवरला जस्ट स्टडीज घेतले जाल्यार थोडेशें उरला तो मागीर करता म्हटलें सो आयज हांवें हें हाडलेलें तवशें तर म्हटलें आयज तवशाचें केक करया म्हटलें कुकुंबर केक हय लास्ट टायम करता अजून केक करूं ना हो केक केक खंय तसले केक न्ही क्रीम लायलेले आं येत ना खावपाक क्रीम लायले डिफरंट हें कुकुंबर केक हें ओके आयज मातशें डिफरंट करता हांव सामकें हेल्दी उकडे तांदूळ घेतला हांवें पळय हितून करतलें आयज हें न्ही आमकां मातशें बरें भाजून घेवंक जाय आनी पावडर करूंक जाय आमगेर चडशी न्ही रवा घालून करतात रवा भाजून सो आयज म्हटलें उकड तांदूळ घालून करया म्हटलें बरें लागता खाला हांवें केन्ना अशें करूंक ना सो कळटा करपाक केन्ना करूंक ना सो म्हटलें आयज करया सो हांगासर पळय हांवें उकडे तांदूळ घेतला 1 कप आनी थोडेशें अर्द घेतला हांवें 1.5 कप सुमार घेतला हांवें उकडे तांदूळ तुमी जाल्यार रवा घालून करूं शकता आनी हांगासर न्ही 2 तवशे न्ही ग्रेट करून घेतला आनी हांव हांगासर न्ही 1 कप हें घेतलेलें गोड ओके 1 कप गोड घेतलेलें आनी 1 कप सोय घेतलेलें ओके सो पयलीं न्ही आमी हें न्ही भाजून घेवया सो हांगा दवरला हांवें कढाई ना घे पुरो थोडें तें ओके हें आतां न्ही फ्लेम आपण लो दवरात आनी हेका बरें फ्राय करून घेवया आनी कंटिन्युअसली न्ही अशें ताका हें करत रावंक जाय मिक्स करत रावंक जाय नाल्यार कितें जातलें बरें हय दवरलें न्ही मागीर सकल सकल तें कितें जातलें बंद जातलें सो हेका न्ही पळय हांव बरें भाजून घेता सो हें पळय अजून जावंक ना जेन्ना तुमी खातलें न्ही मातशें क्रिस्पी लागूंक जाय आनी बरें लो फ्लेमीन ताका न्ही फ्राय करून घेवंक जाय आनी म्हाका एक कोणें कमेंट केल्लें की कोथंबीर कशें स्टर करप कोथंबीर जेन्ना हाडटा पळय
रूट्स नी कट करून घेवंक जाय पळय पिड्ड्यार आनी गे आतां पावसान पिड्ड्यार येता कांय ना रूट्स कट करूंक जाय आनी पेपरान बरें रोल करून प्लास्टिकान घालून फ्रिजीन दवरूंक जाय ओके कोथंबीर बरें उरता पण जेन्ना तुमी कोथंबीर स्टोर करतले पळय पयलीं काडून पळयात खंय कितें पिड्ड्यार बी जाला न्ही कट करात आनी इतले रूट्स कट करूंक जाय सो मम्मी अशें कट करून न्ही पेपरान फोल्ड करून दवरता ओके आनी हें ऑन द प्रोसेस जाला जस्ट एक 15 मिनटां जाली लो फ्लेमीन ताका हांव फ्राय करता रोखडें जायना ते टायम लागता मातसो तो हें न्ही बरें फ्राय जाल्लें आसा गॅस बंद केला हांवें एकानी आतां मातशें बरें थंड जावंक जाय थंड जालें की मिक्सरान घालून न्ही फायन पावडर करूंक जाय सो हांगासर पळयात हांवें न्ही पावडर करून घेतला उकडे तांदळाचें बरें फ्राय करून ताका पावडर करून घेतला ओके सो आतां करया आमी सो हांगासर हें पळयात तवशे ग्रेट 2 तवशे अशें ग्रेट करून घेतला सो आतां हांव घालता 1 कप गोड सो बरें एका मिक्स करून घेयात आनी गोड न्ही बरें मेल्ट जावंक जाय तो पर्यंत आमकां हें बरें कूक करून घेवंक जाय सो हांगा पळयात गोड न्ही बरें मेल्ट जाल्लें आसा आनी उदक बी कांय ऍड करून हांवें ना सो आतां घालता 1 कप सोय घालता कोकोनट बरें ताका मिक्स करून घेयात सो आतां घालता हांव वेलचीचो पूड जस्ट थोडेशें घातला बरें मिक्स करून घेयात आनी काजू आसा तुमी काजू घालूं शकता काजू घालता हांव जस्ट थोडेशें घालता बरें ताका मिक्स करून घेयात जस्ट थोडेशें हांव मीठ घालता सो आतां आमी ते पावडर घालया आनी म्हणजे समजें सगळें घालप ना थोडें थोडें घालून ताका बरें मिक्स करून घेयात थोडें थोडें घाला आनी ताका अशें मिक्स करत रावात फ्लेम आपण लो दवरा आनी ताका बरें अशें मिक्स करून घेया हांगासर सगळें घातलां हांवें पिठो आतां बरें ताका मिक्स करून घेता सो हें पळयात ताका बरें मिक्स करून घेतलां सो आतां आमी एक आयदनान ताका ट्रान्सफर करया सो हांगासर न्ही आयदन घेतलां हितून न्ही थोडेशें तूप लायलां हांवें आनी हळदीचो पान आहा पळय तें घातलां तितून न्ही मातसो बरो टेस्ट येता सो ती आतां केला पळय हांवें मिक्सर तितून घालता हांव सो पळय हांवें हितून घातलां आतां बरें ताका न्ही अशें सेट करून घेवया सो हांगासर न्ही हांवें एक कायल दवरला ताच्या वयर दवरता हांव आनी हें हांवें फर्स्ट टायम करता कितें चुकलां बी जाल्यार म्हाका कमेंट करा ओके म्हणजे करता पूण अशें उकडे तांदूळ घालून फर्स्ट टायम केला ओके धांपून घेता आनी तें कितें हेवी कितें दवरता हांव आनी हें आमकां न्ही हाफ एन आवर ताका बरें स्टीम करूंक जाय ओके हांगासर पळयात हांवें न्ही तें टर्न केलें की म्हाका टेन्शन आसलें की तें भायर येतलें काय ना पूण जाला बरो मातशें हांगासर बंद जाला सो आसूं म्हटलें सो जालें बरें पळयात पानां काडून घेता कट करता राव मातशें मदीं करपलां आसूं खावूं सांग तुमकां कशें जालें तें सो मम्मी म्हणटा उदीक मातशें कमी पडलें खंय आनी हांवें 1 कप उदीक घालूंक जाय आसलेलें सो उदीक कमी पडलें ताका लागून मातशें तें ड्राय जाला ओके तर पळोवया पण बरें येयला शेप सामको सॉफ्ट आहा ओके आसा बरें आहा तितलें काय वायट ना पण उकडे तांदळाचें हांव हें फर्स्ट टायम करता सो उदीक मातशें आनी घालूंक जाय आसलेलें जाल्यार आमी सगळे गोड आनी जॅगरी बी सगळे मेल्ट सॉरी जॅगरी आनी तवशे बी मेल्ट जाता पळय सोय घालता पळय ताका 1 कप उदीक घातलें जावपाक न्ही गे हय ओके सो खावूं सांगता टेस्ट ऑसम जाला बंद लागता आनी सामकें हेल्दी आनी एक उदीक जाय मातशें ड्राय जाला तें पण टेस्ट सारको आला ओके तो येयले हांव विडियो एंड घेवपाक तर तवशेचे केक खाल्ले जेयले म्हणटा आतां एंड करया म्हणटा 10:30 जाली आनी आयज हांव हॅप्पी आहा कित्याक शिवनाथ कित्याक रितिकाचे फाल्यां लास्ट पेपर तेका टेन्शन ना म्हाका सांगू तुमकां तकली सामकें जड जाता कित्याक घेवन 2 पेपर आयज 1 पेपर आसलें सोड पण हायफाय सामकें तेंचें इंग्लीश न्हू रे याद उरना केलें मरे कितें आसूं तो फाल्यां लास्ट पेपर जालें आनी आमी सप्ताक केन्ना येतले शिवनाथ मंडे आमी चिंतला वास्को सप्ता वचपाचें सांजचे कितल्या सुमार येतली भायर सरतले हांगच्यान म्हणजे 3 अशें भायर सरतले मंडे 3 आमी भायर सरतली
इफ ते कोण आसा थंयसर म्हणजे कोण वास्को बीन थंय रावता जाल्यार तुमी येयात, मेळया आमी न्हू श्रीनाथ? हय मेळया. ओके तुमकां सगळ्यांक गिफ्ट हाडटा खरें तुवें न्हू रे? सो आमी येतली मंडे 3 सुमार हांगच्या भायर सरतली. ओके आनी हय सगळ्यांना या मरे देवा पांय पडपाक. स्कुलान सकाळीं वयतलो आमी जेवन या हांगच्यान. ओके कोण कोण आहा वास्को आनी कोणे कमेंट केल्लें म्हाका तें नांव आसा नुमा शेख म्हणून ते थंय रावता खंय वास्को. यो मेळया आमी ओके मंडे याद धरात. ओके चला आनी आयज ते केल्ले प्याव तवशाचे मातशें उदीक कमी पडलें पण टेस्टी बरें जाला. तुका फाल्यां टिफिना व्हरता खंय? नको खंय बरें जाल्लें मातशें उदीक कमी 1 कप उदीक घालूंक जातलेलें. इफ तुमी करता जाल्यार 1 कप उदक घालात नाजाल्यार तवशा हांवें 2 घेतला 3 घालात म्हणजे ताका मातशें उदीक घेतलें न्ही ताका लागून. आनी बाकी सगळें बरें आसा टेस्टी आसा काय कंप्लेन ना. ओके बरें जाला. ओके नांव घेता चला व्हिडिओ एंड करता. नांव आसा सुवर्णा नार्वेकर, पिओला, रेमिडियाना रॉड्रिगीस, एना डायस, जेनेट, तानिया आल्मेदा, नॅन्सी फर्नांडीस, एकता नाईक, मर्लिन नोरोना, प्रगती दुरी, ग्रेसी परेरा आणि जोक्विना फर्नांडीस, विल्बर पिंटो. ओके इतलेच नाव घेता. आणि एक म्हाका इंस्टाग्रामार एक कमेंट धाडलेले म्हणजे मेसेज धाडलेले कामिनी हरमळकर ताणें आयज पालक पनीर आणि आलू पराठा ट्राय केले खंय आनी ताका खूब आवडले खंय. थँक्यू तुवें केले ट्राय आवडले खंय तुका थँक्यू. ट्राय करून पळोवंक जाय कळ्ळें न्यू तेच कितें खावपाचें दाळ शीत नुस्त्याची कडी दाळ 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 पळय दाळ 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 हय न्यू करून खावपाचें. आतां येतले आनीक बरे बरे रेसिपी की आतां मातशी बिजी आहा येतले. ओके सो नेक्स्ट आसा जेनेट अंताओ ताणें खंय कोथुंबिरी वडी ट्राय केल्ले खंय ताका आवडले खंय आवडला खबर ना म्हाका आवडला आसतलें. आमगे अजून खातात कोथुंबीर वडी अजून 2 आहा सगळें फ्राय केला आयज म्हाका खूब आवडटा कोथुंबीर वडी. ओके मागीर सो आनीक आसा जेनेट सिल्वेरा ताणें खंय चिकन बिर्याणी ट्राय केले खंय म्हाजें ताका आवडले खंय. ओके थँक्यू खूब बरी दिसता म्हाका तुमी ट्राय करता एक रेसिपी म्हाका खूब आवडले म्हाका खूब बरी दिसता तुमी ट्राय करता म्हणून. ओके आनी बरे बरे रेसिपी येतले. ओके आनी कितें फाल्यां नागपंचमी फाल्यां नागपंचमी आमगे अशें नागपंचमी काय व्हडलेशें काय करना अशें आमी नाग बीन पुसना नागपंचमी मुर्ती नागाची ते मुर्ती बी आसता पळय ते पुसना आमी जस्ट अशेंच. फाल्यां मेन म्हणजे पातोळीत आनी फाल्यां कोण येवपाचें आहा आमगेर. ओके फालचे ब्लॉग पळयात हय. ओके चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनला सबस्क्राईब करा. तेव्हा कंबर गेले म्हजे तुम्ही सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर. आई बाय सगळ्यांक फाल्यां पातोळी खावंक जाय तुमी या सगळ्यान आमगेर पातोळी खावपाक. शिव पडलो आता पातोळी खावच्या पयलीं हाय न्हू बाय. आतां तूं आतां आई अशें जालें बाय म्हण बाय जालें बाय. हेजी आनी नकरी सांगू हाय न्हू रे बाय रे आं एक लागली दिसता पातोळी आतां खावच्या पयलीं. अरे बाय म्हण तूं कितें करता अरे व्हिडिओ व्हडले जातले सारके बाय कर सगळ्यांक बाय. I love you friends. Please you comment and subscribe to my channel. God bless you. फाल्यां लास्ट पेपर न्ही लागल ताका. ओके चला बाय. तो आयज न्ही 3 बर्थडे आसा तांकां विश करया. तो फर्स्ट आसा अवनी फातर्पेकर विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांव हें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे अवनी. तो आनी एक बर्थडे आसा तेमी दोगांयना सिस्टर्स. ओके जॉयस एंड जेनिसिया विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांव हें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे जॉयस एंड जेनिसिया. इफ नांव बीन घेतना चुकला जाल्यार सॉरी म्हणटा. Happy birthday and many blessings to you. May God receive come true. चला बाय. Bye.